सांगिल्ले त्या प्रमाण पयल्या शुक्राराक जर शक्य जालें ना जाल्यार फुडें आपूण येवन गोंयच्या जनते मुखार येतलो आनी तांच्या प्रश्नाच्यो जापो दितल्यो अशें ताणें सांगिल्लें. आनीक त्या खातीर आयज दुसऱ्या शुक्राराक ते आमच्या स्टुडियोत आसात गोंयच्या जनते मुखार. सर, आमच्या कार्यावळीन येवकार नमस्कार. नमस्कार. सीएमा कडेन जर तुमकां उलोवपाचें आसत, मुख्यमंत्र्यांक प्रस्न विचारचे आसत जाल्यार मुजरत कॉल करात आनी आमचे फोन क्रमांक तुमच्या टीव्ही स्क्रिनाचेर आसात. आमचे फोन क्रमांक आसात 2222 424 आनी 222520 ह्या फोन क्रमांकाचेर तुमी फोन करूंक येतात आनी प्रस्न विचारूंक येतात. दर्शकां कडेन आमची एक मागणी आसा ती म्हणजे राज्या कडेन संबंदीत जनतेच्या हिता खातीरचे जे प्रस्न आसात तशेंच विचारचे, वैयक्तीक प्रस्न विचारप टाळचे. तशेंच ही कार्यावळ जी आसा ती जनतेच्या खातीर, राज्याच्या भल्या खातीर आसा. लोकांच्यो समस्या मुख्यमंत्र्यांक समजोवच्यो आनी त्यो सुटाव्यो करपाक मजत जावची ह्या खातीर आसा. त्या खातीर असंबंध प्रश्न विचारचे न्हय ही विनंती. सर, पयलोच प्रश्न हांव तुमकां विचारूंक सोदतां तो म्हणजे फाटल्या हॅलो गोंयकार कार्यावळींत तुमी सांगिल्लें की स्टाफ सिलेक्शन कमिशन जातलें आनी हरशीं तुमी सांगिल्लें आसा. तर हे केन्ना साकून गोंयांत सुरू जातलें आनी सरकारी ज्यो नोकऱ्यो आसात, ज्यो वेगवेगळ्या खात्यांच्यो भरती तांच्यो परीक्षा वेगळ्यो वेगळ्यो जातात त्यो सगळ्यो एकठांय येवन जातल्यो, तर हे केन्नाच्यान सुरू जातलें? स्टाफ सिलेक्शन ऑलरेडी जालें. स्टाफ सिलेक्शनाचो पयलो एडवर्टायजमेंट जो आसा पळय न्ही तो येवपाचो आसा. तो थोडोसो डिले जाला, बट म्हाका दिसता कदाचित 31 डिसेंबराच्या पयलीं पयलो एडवर्टायजमेंट हो येवपाक शकता आनी ताजो इंटरव्यू जानेवारी किंवा फेब्रुवारीन तेजे इंटरव्यू जातले. बट ऑलरेडी प्रोसेस सगळो कंप्लीट जालो. बाकीच्या सगळ्या डिपार्टमेंटा कडल्यान खंयचे खंयचे पोस्ट वेकंट आसा ते स्टाफ सिलेक्शनान घेतले. तेजो प्रोसेस सुरू आसा, स्क्रुटनी सुरू आसा आनी रिलेटेड टू डॅट आतां एडवर्टायजमेंटूय जातलो. बट एक गजाल निश्चित आसा, हे फावटी आमी जशें म्हटलां की एका वर्साचो एक्सपिरियन्स आनी एका वर्साचो एप्रेंटिसशीप ही म्हणजे एक्सपिरियन्स किंवा इंटर्नशीप ही आता कंपल्सरी आसतली क्लास सी पोस्टा खातीर. म्हणजे MTS पासून ते LDC ह्या पोस्टांक एक्सपिरियन्स हो कंपल्सरी आसतलो. अजूनय कांय जाणांचे म्हणजे मनात मातसो दुबाव आसा और ही स्टाफ सिलेक्शन कमिशन कशें काम करतलें किंवा नोकऱ्यो कश्यो जातल्यो हाजेर तुमी गोवा पब्लीक सर्वीस कमिशन जे गॅझेटेड पोस्ट भरतात म्हणजे क्लास A आणि अबावचे पोस्ट ह्या पद्दतीत भरता, एडवर्टायजमेंट करता, शॉर्ट ताजी सगळी एप्लिकेशनां गोवा पब्लीक सर्वीस कमिशना कडेन येतात. ते ताची एग्जाम घेता डायरेक्टली आनी ताजो रिजल्ट लायता. त्याच पद्दतीत सगळ्या पोस्टांची एग्जाम घेतली आनी रोखडोच ताजो रिजल्टूय डिक्लेअर केलो वयतलो. इट इज एन CBRT एग्जाम, कॉम्प्युटर बेस्ड एग्जाम आसतली. त्या खातीर टॅलंट जो आसा पळय न्ही हो कावंट केलो वतलो. म्हणटा निश्चित रित्या एट अ टायम अशी एग्जाम जाल्या उपरांत गोंयांतले जे टॅलंटेड भुरगे आसा तांकां ह्या पद्दतीत ह्या कॉम्पिटिशनान उतरपा खातीर स्कोप आसा. हांव सगळ्या भुरग्यांक आतां पासून आव्हान करता की GPSC आसतली किंवा स्टाफ सिलेक्शनाची तयारी तुमी आतां पासून सुरवात करात, म्हणजे जेणे करून तुमकां कॉम्पिटिशनान उतरपाक खूब बरें ठरतलें. आमकां पयलो कॉल आयिल्लो आसा तो पर्वरीच्यान आयला. चंदन लटवार कॉल करतात. हॅलो. हेलो. हय चंदन बाब, प्रश्न विचारात. सर नमस्कार. नमस्कार सर, मैं डिसेबल्ड पर्सन हूँ, परवरी में रहता हूँ. सर मुझे UDID कार्ड बनवाना था तो उसके लिए, लेकिन वो कहते हैं कि मुझे पंजिम या मापसा जाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ हेल्थ सेंटर में ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है. तो मेरे और मेरे जैसे और लोगों के लिए सुविधा होगी अगर यहाँ ये सुविधा उपलब्ध हो जाए. UDID कार्ड जे आसा हे आमी एक्चुली सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट तांकां सहकार्य करून ते कार्ड करता. पण हांव परत एकदा सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटाचे आमचे फील्ड वर्कर आसात, हांव ताका इन्स्ट्रक्शन दिवपाक लायता की तुमच्या घरा कडेन तुमकां सहकार्य करचें आनी UDID कार्ड जे तुमचे आहा पळय न्हू ते जाता तितके बेगीन तयार करून दिवचे. ते हॉस्पिटलान वचचें पडटा. कित्याक तर कितली % डिजाबिलिटी आसा हें फायंड आवट करचें पडटा. ताजो मेडिकल बोर्ड आसता आनी त्या मेडिकल बोर्डांतल्यान सगळे डॉक्टर्स आसता. पर्टिक्युलरली प्रत्येकाच्या घरा कडेन वचून ते शक्य जावचें ना, कारण तो मेडिकल बोर्ड म्हणजे 5 ते 6 डॉक्टरांची टीम आसता. तो ऑर्थोपॅडिकली हँडिकॅप, म्हाका दिसता तूं गोंयांत रावता तुका कोंकणी कळटाय आसतली. बोर्डा वयल्यान म्हणजे खंयची डिजाबिलिटी आसा, कितल्या पर्संटेजीन डिजाबिलिटी आसा, कसली डिजाबिलिटी आसा आनी तेज्या आधारीतूच UDID कार्ड जे आसा हें दिलें वता. आमकां फुडलो कॉल आयला पर्येच्यान. ऑगस्टीन डायस फोन करतात. हॅलो. 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 हय ऑगस्टीन बाब, प्रश्न विचारात. नमस्कार. 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 दिल्लीच्या गोवा सदनान कोंकणीची सक्ती केल्ल्या खातीर दोतोरांक खूब परबी दिता.
म्हजो आयचो प्रश्न असो आसा की हालींच भारताचो 54वा आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव जालो. तातूंत गोंयची 8 कोंकणी आनी कांय मराठी चित्रपटां प्रदर्शीत जालीं. पूण जे कोण प्रतिनिधी जावन ती फिल्मां पळोवंक पावले ना त्यांच्या खातीर ही सगळी गोंयची फिल्मां परत एकदां मेकॅनिक्स कला अकादेमीन दवरची. म्हणूच अशें न्हू तर दर वर्सा करचें. एक फिल्म परवा आयतार मेकॅनिक्स पॅलेसान जॉन डिस्लर्स राखपाचें आसा. तिकेटी जरूर आसच्यो कारण चित्रपटां करपाक खूब खर्च पडटा. कांय वेळार तियात्र किंवा हांव डायरेक्टरान जेन्ना फोन करता किंवा म्हापसा लागतले काय म्हणून तेन्ना ते म्हापसा आमकां बरें थिएटर मेळना किंवा साखळी रवींद्र भवनांत प्रेक्षक कमी आशिल्ल्यान थिएटरांक भाड्याक आमकां म्हारग पडटा अशी खंत व्यक्त करता. तेन्ना तांकां भाड्यान थोडी सूट दिवची. आनी दुसरें सांगचें म्हळ्यार हांव जेन्ना वेगवेगळी वृत्तपत्रां पळयता तेन्ना कांय सिद्धेश देसाय आस्कावडो मांद्र पेडणे हांचें पत्र म्हाका वाचपाक मेळटा. तर तांचो प्रश्न हांव तांच्या वतीन हांव तुमच्या मुखार दवरतां. चिरणपानी आरोंदा पुला वयल्यान पूल सुरू जाय पासून आनी प्रवासी येरादारी बसी सुरू जावंक ना. ह्या पुलाक लागून खंय थेट बसींचें कांय अंतर कमी जातलें. ते खातीर कांय बसी सावंतवाडी मालवण वेंगुर्ला ह्या पुला वयल्यान सुरू करच्यो. आदी ह्यो बसी सुरू जाल्या काय खबर ना म्हाका पूण तुमी लक्ष घालचें. धन्यवाद. देव बरें करूं. नमस्कार. आगुस्तीन बाब, तुम्ही पर्येच्यान पेडण्या पर्यंत पावले. तुमचे खूप खूप तुम्ही दिल्ल्या सजेशनाच्या बद्दल धन्यवाद. तुम्ही आम्ही कोंकणी सक्ती आमच्या दिल्लीतल्या गोवा सदनात केली. तुम्ही फक्त एकूच म्हणजे रिक्वेस्ट केल्या ती फिल्म जी आसा पळय न्ही ती मेकॅनिक्स पॅलेसान लावची. हांव आमच्या एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा ESG हांकां सांगता आनी जी फिल्म स्क्रीन जाल्ली इफी खातीर ती तेजो एक शेड्यूल ठरोवन मेकॅनिक्स पॅलेसान पब्लिका खातीर विथ टिकेट ती लावपाक लायता. बाकीची तुमची सजेशन्स हांव वेलकम करता. बसूय हांव चॅक करता. किरणपाणी हो पूल आमी सगळे जाण तो पब्लीक ट्रान्सपोर्टा खातीर वापरतो. हे तुमचे सजेशन्स खूब बरें आसा. आमकां फुडलो कॉल आयला. चंदन नायक हांचो ओझरेच्यान कॉल करतात. हॅलो. हय, प्रश्न विचारात. चंदन बाब. दादर गुड इव्हनिंग. गुड इव्हनिंग. दादर म्हजो प्रश्न रिगार्डिंग स्टँड एक्सकवेशन म्हणजे जी रेंव काडटात पळय तेंचेर आसा. वजरे मडकय वाड्यार आमची घरां जी जवळ जवळ घरा पासून 500 ते 800 मिटराचेर न्हंय आसा आनी थंयसर जी हेवी इतली वर्सां जी हेवी एक्सकवेशन स्टँडाचे जाता तेका लागून न्हंयचो कठडो दर वर्सा 5 ते 6 मिटर कोसळपाक लागला. हांवें प्रॉपर पंचायतीक सुद्दां हेचेर पॉयंट ग्रामसभेक बरोवन दिल्ले पण तेचेर कांयच एक्शन घेतली ना. म्हणून आता म्हाका हो प्रश्न तुज्या पर्यंत पावोवपाचो आसलो आनी ते स्टॉप कशें बाबा करूं शकता आमी किंवा कायदेशीर ताका बाब लावन आमचे घराचे जी फुडले जागो जो न्हंयन वचत रावला तो कसो आमी स्टॉप करूं शकता हेका मातशें मार्गदर्शन करा. चंदन, आयच्या घडीक म्हाका दिसता थंयसली सँड एक्सट्रॅक्शन बंद आसतलें. जर बंद ना जाल्यार हांव पुलिशेक सांगता ते बंद कर म्हणून. आनी तुमच्या घरांच्या सेफ्टी खातीर थंयसरल्या आनीक सँड एक्सट्रॅक्शन त्या जाग्यार तरी जावपाक जायना. दुसऱ्या जाग्यार जेन्ना लिगली परमिशन घेवन जातलें तें करपाक कांय हरकत ना. पण ताका लिगल सँड परमिशन जें आसा तें घेवचें. बट तुमच्या जाग्यार परमनंटली फक्त जर 500 मिटराचेर न्हंय उरल्या आनी तशें आसत जाल्यार तें योग्य न्ही. हांव पुलिशेक आनी आमच्या मायन्स डिपार्टमेंटाक सांगून बंद करता. आमकां फुडलो कॉल आयला. अनुष्का अयवाले हांचो म्हापशेच्यान कॉल करतात. हॅलो. हॅलो. हां अनुष्का, प्रश्न विचार. सर हांव म्हापशेच्यान उलयतां. हय. लास्ट टायम हांवें 2 प्रश्न विचारलेले हॅलो गोंयकारान बट ताचो सोल्युशन मेळोना सर. माझे केस सेंटर म्हापसा. हय, प्रश्न विचार. हय. एक तर सर सब रजिस्टर हेतून मॅरेजीक फक्त बार्देजान दोन्ही वाटेन रेजिडन्स सर्टिफिकेट जाता इवन ब्रायड आनी ग्रूम. जर ना जाल्यार एफिडेविट मारची पडटा अनमॅरीड म्हणून. बाकीच्या खंयच्याच सब रजिस्ट्रान ते मागनात. आनी सेकंड क्वेश्चन आसलो म्हाजो तो OBC सर्टिफिकेट बायलां मॅरीड बायलां खातीर इनकम सर्टिफिकेट फ्रॉम फादर सायड विचारता. तो तुमी सोल्युशन दिता म्हटलेलो बट अजून सोल्युशन दिवंक ना. तुजो दुसरो प्रश्न जो आसा पळय न्ही म्हणजे मॅरीड बायले खातीर फक्त जाता कितें आमच्या गोंयच्या कायद्यानुसार मॅरीड बायल जरी आसली आसत जाल्यार ताका आपल्या बापायलें इनकम म्हणजे तेजी हेरिटेज प्रॉपर्टी जी आसा पळय न्ही ही ताका मेळटा म्हणून ते सर्टिफिकेट त्या खातीर तेवटेतले इनकम मागता. तरी ताजेर अजुनूय कितें सोल्युशन जाता तें पळयता कारण शेवटी जोडून एक ताका दुसरोच हे म्हणजे कायद्यान
इनकम हाका पेरंट्सांचेच इनकम अशें दिल्लें पेरंट्स आशिल्ल्यान आनी ओबीसी सर्टिफिकेटी खातीर क्रिमी लेयर हो तातूंतलो पार्ट आसा म्हणून ती सर्टिफिकेट मागता. पण पयलो प्रश्न तुजो सुटावो जातलो. रजिस्ट्रार म्हापसा हांव ताका सांगता आनी तो सुटावो करता. एक्चुली सांगलाय बी ताका, पण थोडोसो तेणी डिले केला आसतलो. सांगता हांव परत एकदा. फुडलो आमकां प्रश्न करतात प्रशांत पाटील. हॅलो. हा प्रशांत बाब. हय. दोन प्रश्न विचारपाचे आशिल्ले. आतां तुमी पोलिशे पोस्ट काडल्या ते वचून भायर काडूना. ड्रायव्हराचे पोस्ट काडल्या ते. ताचो रिजल्ट बेगीनच डिक्लेअर जातलो. प्रशांत बाब, तांचो रिजल्ट बेगीनूच डिक्लेअर जातलो. नाका जावना तो. जातलो आतां. तो जावना आनी आमचे इकडे आतां त्यो गव्हर्मेंटाच्यो सर्विस्यो कोणाच्या घरां आसा तांकां त्या पांचीच नोकरी आसा. कोणा ना तांकां अजिबातीच नोकरी ना. ते अशें पळोवपाक जाय न्ही. प्रशांत बाब, ह्यान फुडें त्या खातीर आमी पयलोच प्रश्न स्टाफ सिलेक्शनाचो घेतलेलो. त्या ती स्टाफ सिलेक्शनाच्या वतीनूच नोकरी भरली वयतली. ताका लागून मागीर असो प्रश्न येवचो ना. फुडलो प्रश्न आसा उल्हास गांवकरांचो. मयेच्यान कॉल करतात. हॅलो उल्हास बाब. हॅलो. हय, तुमचो प्रश्न विचारात. दोतोरा कडेन हय दोतोर आयकतात तुमचो प्रश्न, विचारात. विचारा तूं. दोतोर बाब. हय हॅलो दोतोर बाब. हय आयकता हांव. म्हाका म्हाजे पेड्याचे न्हू आनी ते पुलीस तुजे हेका न्हू पुलीस कॉन्स्टेबल ते पोस्ट काडल्या न्हू ते हांवें ते 2 वर्सां जाल्ली. तेका कितें आहा त्या 2 वर्सां ताका भेटून दिसान दवरला. ते तुमी कितें करता घेतले तांकां फुडें आतां. तुमी एकदा वैयक्तीक म्हाका दाखयात खंयचें लिस्ट तें. जर वेटिंग लिस्टा वयले घेवपाचें आसा जाल्यार हांव चॅक करता. आतां गोंयांत म्हणजे हो टुरिस्ट सिजन बेजिकली नोव्हेंबराक साकून सुरू जाता आनी आतां हो डिसेंबर आनी ऑल ओवर गोवा ऑल ओवर वर्ल्ड गोंयांक सगळे म्हणजे विदेशी आनी देशी पर्यटक येतात. ताका लागून गोंय टुरिजम हो जरी गोंयच्या अर्थवेवस्थेचो कणो आसलो तरी गोंयकारांकूय ट्रॅफिकाचो त्रास जाता वता वता थंय. तशेंच टुरिस्टांकूय त्रास जाता. कारण जेन्ना व्हडली इव्हेंट्स असतात थंय तर म्हणजे येवपा वचपाच्या वाटेर थंय पार्किंगाचो इशू धरिल्ले कडेन सगळ्याक रस्ते ल्हान आशिल्ल्या कारणान ट्रॅफिकाचो इशू जाता. सो गोंय जर आनीक मुखार वतलें टुरिजमाच्या हाजेर जाल्यार पर्यटकांक बरी सुविधा ट्रॅफिक सुद्दां वेवस्था बरी आसची पडटली. त्या खातीर सरकाराच्यो कितें एक म्हणजे तुवें म्हटलां ते प्रमाणे 31 डिसेंबर आसतलें, 25 क्रिसमस आसतलें. ह्या पुराय सिजनांत खूब मोठ्या प्रमाणात टुरिस्ट जे आसा ते गोंयांत येता. आमी टायम टू टायम प्रत्येक कडेन रोड वायडनींग करप हें सुरवात आसा. परत ट्राफीक मॅनेजमेंट करपा खातीर कोस्टल बेल्टांत आनी सिटी एरियेत चड ट्राफीक पुलिसूय घातल्या. म्हाका दिसता सगळ्यांनी जर रूल फॉलो केले जाल्यार हें स्मुथली जावपाक शकता. बरेचशे फावटी रोडार पार्किंग करप हे खूब जाण आमचे लोकूय करतात आनी टुरिस्टूय करतात. त्या खातीर ट्राफीक रूल फॉलो करप आनी तशें आसत जाल्यार आमकां कंजेशन खूब मोठ्या प्रमाणात कमी जातलें. स्पेशली ज्यांची म्हणजे सिटी एरियेत भितर येयल्या उपरांत ज्यांची स्टॉल्स किंवा ज्यांचे शोरूम्स ज्या जाग्यार आसतात आपल्या फुडें कार पार्किंग करपाची जांकां संवय आहा ते न करता तेंच्यांनी रोड मेकळो करून दवरचो जेणे करून स्मुथली ट्राफीक मूव सिटी एरियेन सुद्दां जावपाक शकतलो. आनी दुसरें म्हणजे आमी ट्रॅफिकाचो इशू आसा अशें म्हणटात, पण जेन्ना ट्रॅफीक उल्लंघन करता तेन्ना फायन मारता तेन्ना मागीर लोक थंय हड्डे मारतात. दोनूय गजाली आसा. लोकांक फायनूय केल्ले नाका आनी ट्राफीक मेंटेनूय केल्ले जाय. ह्यो दोनूय गजाली आसा. फुडलो आमकां कॉल आयला अविनाश वेळीप हांचो. हॅलो अविनाश बाब. गुड इवनिंग सर. हय विचारात तुमचो प्रश्न विचारात. हांव एक तुमकां थँक्यू म्हणपाक सोदता. जल जीवन मिशना अंडर आमकां सगळ्या गांवांक खुबशे त्रास जाताले उदक पावपाक. तर तुमी मंत्री तुमच्या दाराक ह्या निमितान केपें आयिल्ले तेन्ना तुमी एक तेंच्या ऑफिसराक सांगलें की तुमी ताबडतोब त्या गांवाक नळ कनेक्शन दी. त्या परतीत आमकां विथीन द 7 days आमकां त्या नळाचें कनेक्शन उदक घराचे घरा पर्यंत पावलें आसा. त्या बद्दल तुमकां थँक्यू. तशेंच म्हाका एक प्रश्न आसलेलो सर. तसोच एक आमचोच वाड्याचेर लायन LT लायन आसली ती शेताल्यान आसली सर. शेताल्यान ती खुबशे इन्सिडंट घडटाले. शेतां उजो लागतालो, काजू बी लागताले, तेका बी उजो लागतालो सर.
आता तो ऑलरेडी रोड आसा ती आमची तुमकां इतले रिक्वेस्ट ती आमकां आता रस्त्यान घेवची हे तुमचे कडेन रिक्वेस्ट ऑलरेडी ते LT लायनीचे रिनोवेशन चालू आसा सर. अविनाश बाब, म्हाका कळ्ळें, चड वेळ न घेता तूं पयल्यान पयली तूं काम जालां तें कळयलें, त्या खातीरूय बी तुका खूब खूब धन्यवाद म्हणटा. आनी तुजी शिफ्टींग ऑफ LT लायन रोड सायडींतल्यान हांव म्हज्या इलेक्ट्रिकल इंजिनियर ताका इन्स्ट्रक्शन्स दिता, तो येवन चॅक करतलो, पण तेजी फिजिबिलिटी पळयतलो, तें शक्य आसा काय कितें तें, आनी शक्य आसत जाल्यार शिफ्टींग करपाचो प्रोसेस सुरू जातलो. बरेचशे फावटी LT बीग लायन्स आसता जे मेन पोल हे शेतांतल्यान वेगवेगळे कडेन वता, बट तरी सुद्दां तुमचो सगळें कन्सिडर करून हांव एकदां चॅक करपाक लायता. सर तुम्ही म्हळें की ट्रॅफिक कंजेशन ईज करपा खातीर किंवा सुरळीत ट्रॅफिक जावचें ह्या खातीर रस्ते वायडनींग रुंदीकरण प्रस्ताव आसात खूब कडेन, पण आमकां खूब कडेन हेंय दिसता की कांय जाणांची डिमांड आसा रस्ते वायड जावचे आनी खरीच ते ट्रॅफिकाची गरज आसा, पण लोकल्सांचो रस्ते रुंदीकरणाक विरोधूय आसा. तर कात्रीत सापडल्या भशेन ही तुजें परिस्थिती. म्हणणें सारकें आहा, लोकांनी विलिंगली जर आमकां जागा दिली वायडींग करपा खातीर, एनी हाव आमी तांकां कॉम्पेन्सेशन दिता, कारण लँड एक्विजिशन एक्टाच्या अंडर जर कॉम्पेन्सेशन करपा म्हणजे एक्वायर करपाक वता जाल्यार डिले जाता. विलिंगली दिवचे, आमी कॉम्पेन्सेशन दिवपा खातीर तयार आसता, आनी म्हाका दिसता जाल्यारूच हे वायडनींग करप वेगवेगळे कडेन शक्य जातलें. आमकां फुडलो प्रश्न सांखळेच्यान आयला. प्रभनंजन किंजवडेकर कॉल करतात. हॅलो. हॅलो. हॅलो, गुड इवनिंग तुजो. हाय, गुड इवनिंग. हांव तुका एकूच एक रिक्वेस्ट आसा की रस्त्यार बसता नुस्तें घेवन तुमी बंद करपाक जाय. मार्शलाक बाणस्तार आमचे कालोक दिसतात, तांकां फीश मार्केट आसता ते रस्त्यार कित्याक बसतात, ट्रॅफिक इतकी जाम जाता, तांकां विचारल्यार आमचें सगळें सेटींग आसा म्हणटात. एक म्हणजे नुस्तेकारांक आपलें मार्केट सोडून रस्त्यार बसपाची खुबशे फावटी संवय जाल्ली आसा. म्हाका जाल्यार दिसता एक गोंयकारांनी ठरोवपाक जाय, रस्त्यार बसलेल्याचें नुस्तें आपूण म्हणजे इजिली तें रस्त्यार मेळटा म्हणून घेवचें न्ही, प्रत्येकान नुस्त्याच्या मार्केटान वचूनच घेवचें. ऑटोमॅटिकली ती रस्त्यार बसता पळय न्ही ती बंद जातली. बट म्हज्या ट्राफीक पुलीस आनी बाकी पंचायती हांकांय हांव इन्स्ट्रक्शन दिता, बट जाता हें सगळ्यांक मॉनिटर टायम टू टायम करूंक एक दीस काडटले, परत येता परत दुसऱ्या जाग्यार बसतात, आपले वेगवेगळे जागे बदलीत आसतात, आनी हे मदींच जे जेका आमी नुस्तें जे मदींच मारपी आसतात थोडे कडेन आनी तेच येवन बसतात. म्हणजे ट्रेडिशनली फिशरमॅन एक एकदां आपल्याच मार्केटान बसतात, बट हे मदले नुस्तें मारपी आसतात तांकां खंयसरूय काडून बसून विकपाची संवय जाल्ली आहा. पण हांव पुलिसांक आनी हांकां इन्स्ट्रक्शन दिता. आमकां फुडलो कॉल वास्कोच्यान आयला. गौरीश नायक कॉल करतात. गौरीश बाब. गुड इवनिंग दोतोर. गौरीश उलय. दोतोर, एकूच प्रश्न आसलेलो म्हजो की एक नवो रूल आयला कोऑपरेटिव्ह सोसायटी एक्टाचो, की खंयचो मनीस समज एक सेकंड हँड फ्लॅट घेता जाल्यार ताका 4% सोसायटी एक्टाक दिवपाक जाय आनी 4% गव्हर्मेंट ट्रेजरीक दिवपाक जाय. सो आनी हो सगळ्या आपल्या सामान्य लोकांक खूब त्रास जाता. तो आमी गौरीश म्हाका लक्षान आयलो, खरें म्हणजे तो चेंज 2%चेर आमी केल्लो, तो चुकून 4% जाला, ताका रोखडेंच रेक्टिफिकेशन येतलें आनी तो चेंज जातलो आनी 2% जातलो. आमकां फुडलो 2% न्ही, ताज्याय पेक्षा तो कमी जावपाचो आसा, एक्चुली मिनिमम जावपाचो आसा, कारण ताका पयलींच ऑलरेडी तेच्यानी टॅक्स पे केल्लो आसा म्हणून आत्तां लक्षान ना म्हज्या, बट तितून चेंजीस जातले. आमकां फुडलो कॉल सांखळेच्यान आयला. महेश परब कॉल करतात. हॅलो. हॅलो. हा महेश बाब. हां, प्रश्न विचारात. प्रश्न विचारता सर. म्हाजो प्रश्न एक राशन सोसायटी बद्दल आसा. कसल्या? सद्या कितें आसा, राशन पळय आमकां मेळटा गव्हर्मेंटाचे, ते डिले जाता, 12 तारीख 13 तारीख येता, आनी मागीर 21 तारखेक आमी गेले जाल्यार म्हणटा ती डेट काबार जाली. दुसरो प्रश्न म्हाजो असो आसा की थोडे राशन कार्डाक एक राशन कार्डाक 35 किलो तांदूळ आनी 1 किलो साखर मेळटा, दुसऱ्या राशन कार्डाक 5 किलो तांदूळ पर मनशा फाटल्यान फुकट मेळटा, आनी तिसऱ्या राशन कार्डाक 8 किलो तांदूळ आनी 5 किलो गंव मेळटा ते पयशे दिवन. जर देशाचे एक गरिबाचो प्रश्न हा, वन नेशन वन राशन कार्ड, हेजेर मातशें तुमी लक्ष घाला. आनी म्हाजो प्रश्न असो की वन नेशन वन रेशन कार्ड जाल्यार ही डिफरंट रेट आनी डिफरंट कार्डाक कित्या खातीर काय म्हणून हेजेर मातशें तुमी लक्ष घालचें. एक म्हणजे महेश बाब, तुमची सोसायटी खंयसर आहा, महाराष्ट्र विकेएसान आहा काय दुसरे कडेन आसा? फोन कट जालो. अच्छा, एकूच मुद्दा म्हणून म्हणजे ती वेगवेगळी 3 तरेची रेशन कार्ड्सूय आसा. भितर ती BPL रेशन कार्ड,
EWS रेशन कार्ड अशी वेगवेगळी रेशन कार्डां आसात आनी त्या रेशन कार्डाच्या नुसारूच तांदूळ जो आसा हो 35 किलो 5 किलो दिता म्हणून फक्त तरी एकदां हांव परत एकदां चॅक करता तांकां टायमार रेशनिंगचो कोटा पावतलो आनी तुमकां जाता तितके बेगीन मेळटलो. हांव सगळ्या सोसायटीक इन्स्ट्रक्शन दिवपाक लायता. आमकां फुडलो प्रश्न केरीच्यान आयला. सात्विक देसाय कॉल करतात. हॅलो. गुड इव्हनिंग सर. गुड इव्हनिंग. सर हांव सात्विक देसाय उलयतां केरी फोंडाच्यान. सर म्हजो विशय असो आशिल्लो की दिवाळीच्या जे सांजेचे नरकासूर किंवा त्याच्या निमित्तान नाना प्रकारचे एक म्युझिक म्हणा लाऊड म्युझिक किंवा ड्रंक ड्रायव्हिंग अश्यो बऱ्योचश्यो केसीस कंप्लेंट्स येता पोलीस स्टेशनाचेर आनी हेचेर आनी हो खरो खंय ना खंय तरी आमच्या पिळगेक एक वेगळ्या दिशेन व्हरपी विशय कसो दिसता म्हाका आनी हेचे खातीर गव्हर्मेंट सरकार कितें पावलां उखलता. एक म्हणजे तू जो विशय सांगलो पळय न्ही म्हणजे नरकासूर दिवाळेच्या आदले रातीचो नरकासूर हाचेर वेगवेगळ्या जाणांची वेगवेगळी मतां आसात. म्हाजें म्हणणें आहा सामाजीक हेतूंतल्यान एक अवेरनेस जावप गरजेचें आसा. हो विशय आमी समाजांत स्वताहून जर फुडें घेतलो आसत बरेचशे फावटी सरकारान जर बंद करपाक गेले थोडे जाण म्हणटले दिवाळेचो नरकासूर तुमी बंद करपाक गेले थोडे जाण म्हणटले बरें जालें. दोनूय गजाली आसा दुसरी वाटेंतल्यान नो डावट बट रुल्स वायोलेशन करचे न्ही हाजी सरकार दखल घेता. वेळच्या वेळी रुल्स वायोलेशन जेंच्यो करता तेंचेर केसी रजिस्टर्ड जाता बट हाजेर समाज प्रबोधन जावपाची गरज आसा. म्हजो एक फुडलो प्रश्न जो हालींच बालरथ जी दुर्घटना जाली अपघात जो जालो ताका धरून आसा तो म्हणजे अशे तरेच्यो फुडें आनी घडणुको जावच्यो न्हय त्या खातीर सरकार कितें पावलां उबारता आनी बालरथाचे जे मेंटेनन्स आसा किंवा ड्रायव्हरांचे नजर एक पयल्यान पयली बालरथ मेंटेनन्सचे पयशे हे आमी ताका एवरी इयर दिता. जशी सॅलरी दिता ड्रायव्हर कंडक्टर आनी मेंटेनन्स हे आमी त्या इन्स्टिट्युशना कडेन दिता. इन्स्टिट्युशनान बालरथ मेंटेन करपाचें आसता आनी ड्रायव्हर आनी कंडक्टर म्हणजे क्लिनर होय बी इन्स्टिट्युशनानूच दवरला. कालचो इन्सिडन्स हांवें परत एकदां म्हणजे ताजेर इन्क्वायरी रिपोर्ट मागला ती जर पळयत जाल्यार स्लोली हांवें तो व्हिडियोय पळयला म्हणजे ड्रायव्हर खंय तरी म्हणजे ड्रायव्हराची थोडीशी चुकी आसात भितर पळोवपाक गेलो जाल्यार खंयचीच गाडी न येता ज्या पद्दतीन गाडी सायडीन वचून लवंडल्या ती इन्क्वायरी करपाक लायल्या. ड्रायव्हरांनी अलर्ट आसप ह्या पद्दतीन गरजेचें आसा आनी इन्स्टिट्युशनांनी ताजेर लक्ष दिवपाक जाय. पण आमी सगळ्यांक दिल्ली पयली बालरथ स्कीम ही फक्त 3 किलोमिटराच्या डिस्टन्सा वयल्यान हाडपा खातीर दिल्ली. ताका खूब तेंप जाला. तेज्यो बसीस म्हणजे जितक्यो आमी दिल्ल्यो इन्स्टिट्युशनान स्वताय जबाबदारी घेवपाक जाय. सगळ्योच बसी काय गव्हर्मेंट दिवपाक शकतलो अशें ना बट तरी सुद्दां जी बालरथ स्कीम आसली ती ह्या बजेटान आमी रिवायज करपाची आसा आनी ती रिवायज जाल्या उपरांत ह्यो बसीस चेंज करप शक्य जातलें. सर आमच्या फाटल्या एका प्रोग्रामाक तुमी EV पॉलिसी बद्दल उलयिल्ले तर आनी आतां आमकां रस्त्यार खुबश्यो EV गाडयोय दिश्टी पडटात. त्या मानान गोंयांक चार्जिंग स्टेशन्स किंवा जी इन्फ्रास्ट्रक्चर जाय EV गाडयां खातीर ते आनीक बरें जावपा खातीर कितें धोरण दवरलां. EV गाडया खातीर परत स्कीम लॉन्च जाली 15,000 50,000 आनी 2 लाख आय थिंक म्हणजे 2 व्हिलर 4 व्हिलर 2 व्हिलर 3 व्हिलर आनी 4 व्हिलर अशा पद्दतीन आसा. चार्जिंग स्टेशन जे आसा पळय न्ही आमच्या गॅडाच्या मार्फत फुडल्या 2 वर्साच्या भितर आमकां खूब मोठ्या प्रमाणात चार्जिंग स्टेशन गोंयांत आमी PPP मोडाचेर म्हणजे प्रायवेट लोक इन्वेस्ट करपाक तयार आहा. वेगवेगळ्यो EV कंपनी जेंच्यांनी व्हेकल गोंयांत हाडल्या त्यो लावपाक तयार आसा. अशा सगळ्या जाणांक विदावट इन्वेस्टींग एनी गव्हर्मेंट फंड आमी EV स्टेशन पुराय गोंयांत सगळी कडेन जातली. आमकां फुडलो कॉल आयला सावय वेरेंच्यान जनार्दन कामत कॉल करतात. हॅलो. हॅलो. हा जनार्दन बाब प्रश्न विचारात. हॅलो सीएम सर. हय उलयात तुमी आयकता. सर हांव सावयवेरेंच्यान उलयतां. सर गोंयान लिगल स्टेशन करपाक 2018 बंदी आसा आनी आयज मेरेन परमिशन दिवना नवीन काडपाक. ती केन्ना मेरेन मेळटली. लिगल कितें म्हळें तुमी सँड एक्सट्रॅक्शन करपाक. लिगल सँड एक्सट्रॅक्शन करपाक आतां पर्यंत शापोरा रिवर आसा पळय न्ही तिजोच NIOन रिपोर्ट रेडी केला आनी फक्त शापोरा रिवराची EC जी आहा एनवायरमेंट क्लियरन्स जाल्या उपरांत शापोरा रिवराचेर एकीच कडेन आतां मेळटली. बाकीच्या रिवरांचो रिपोर्ट ह्या 2 ते 3 म्हयन्या भितर येतलो आनी तो आयल्या उपरांतूच आमी एनवायरमेंट क्लियरन्स घेवन तांकां परमिशन दिवपाक शकतले कारण ताजेर डिसायड करचें पडटलें की कितली दिवपाक शकता. तो विशय मायन्स डिपार्टमेंट पळयता. मागीर एक फुडल्या 4 ते 5 म्हयने तरी आनीक वतले कारण NIOचो रिपोर्ट सगळ्या रिवराचो घेवन
तेंची एनवायरमेंट क्लियरन्स आनी लिमीट एवरी इयर ही कितली दिवपाची डिसायड जाल्या उपरांत तांकां लिगल परमिशन मेळटली. आमकां फुडलो कॉल वास्कोच्यान आयला. विनिता जोशी कॉल करतात. हॅलो. हॅलो. हा विनिता बाय, प्रश्न विचारात. म्हाका एक विचारपाक जाय. आमी भाड्याक रावता, खूब वर्सां जालीं भाड्याक रावता. सो आमी ते हावजींग बोर्ड सांकवाळे हे जाता न्हू, फ्लॅट हे जाला हावजींग बोर्डाचे. सो म्हाका एक इन्क्वायरी जाय आसलेली कितें ते केन्ना अशें जातलें काय. हावजींग बोर्डाची जर बिल्डींग सांकवाळे कंप्लीट जाले आसत जाल्यार ती हांव ऑप्शन करपाक लायता. म्हणजे तेंचे 1 बेडरूम 2 बेडरूम सिस्टम आसता. जाता तितके बेगीन तेंची कंप्लीट जाल्या त्या बिल्डिंगेक ऑप्शन करपाक लायता. तुमी ऑप्शनान पार्टिसिपेट जायात, तुमकां मेळपाक शकता. ओके सर, म्हाका एक विचार सांगपाक जाय, कितें अशें तेका स्कीम अशें हें करपाक जाय. ना, डायरेक्ट ऑप्शन आसता. तेंची वेगवेगळ्या पद्दतीत स्कीम आसा. म्हणजे बिलो इन्कम ग्रूप आनी तेजे एक 2 तरेच्यो स्किम्स आसा. तुमकां हावजींग बोर्डांत गेल्या उपरांत ती म्हायती समजूं शकता. आमकां फुडलो कॉल आयला. श्री नायक कॉल करतात परवरीच्यान. हॅलो सर, गुड इव्हनिंग. हय, गुड इव्हनिंग. सर, आमी जर न्ही एक NGO आसा, रजिस्टर्ड NGO. सो आमी कोविड टायमाच्यान आमी लोकांक हेल्प करता आनी कॅम्प्स करतात आनी लोकांक ब्लड डोनेशन ते हितून डोनर्स अरेंज करपाक सगळे हेल्प करता. आनी आमी पुलीस स्टेशन म्हणजे सगळे गव्हर्मेंट ऑफिस सगळेच करता. पुलीस स्टेशन कॅम्प सगळे करता. पण कितें जाता, लास्ट आमकां न्ही मातशें आमी डोनेशन्स घेयना. सो आमकां मातशें केन्ना हेजे प्रॉब्लेम जाता मागीर पयशांचो. मीन्स तांकां जेवण दिवपाक कोण डॉक्टर्स येता तांकां भितर. सो अशें कितें खंय स्कीम आसा की आमकां ते टायमार आमकां हेल्प मेळपाची बेगीन कशी, तशें कितें स्किम्स आसा. श्रीनायक, पयल्यान पयलीं तुमचें खूब खूब अभिनंदन. तुमचो NGO खूब काम करता. तूं सांगता त्या हिसपान हांव तुमचें खूब अभिनंदन करता. NGO खातीर वेगवेगळ्यो केंद्र सरकार आनी राज्य सरकाराच्यो वेगवेगळ्यो स्किम्स आसा. आमच्या सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटाच्या वतीनूय बी वेगवेगळे प्रोग्राम्स चलोवपा खातीर स्किम्स आसा. तुमी ताका एप्लाय करा. ताज्या भायर केंद्र सरकाराच्यो वेगवेगळ्यो NGO खातीर स्किम्स आसा. तुमी पेपर वर्क कंप्लीट करचो पडटलो. पेपर वर्क कंप्लीट केले जाल्यार वेगळे कार्यक्रम करपाक तुमकां सरकारा कडल्यानूय पयशे मेळपाक शकता. आमकां फुडलो कॉल आयला. रुचा कामत हांचो वेर्णाच्यान कॉल करतात. हॅलो. हॅलो. हा रुचा बाय. हय. हय, प्रश्न विचार. हय. हॅलो, नमस्कार ऑनरेबल. नमस्कार. म्हजो रेडिओ रिलेटेड थोडें म्हाका सांगपाक जाय आशिल्लें. हांव रेग्युलर रेडिओ आयकुपी आमचे पणजेचे आकाशवाणी. पूण सध्या FM रेनबो बंद पडिल्लें आसा आनी ते मिडियम वेव म्हळ्यार म्हादय बरोबर मर्ज केला आनी आमचे लिसनर्स आमकां जे आवडटे आमचे प्रोग्राम्स आसताले किंवा जो FMचो जो कंटेंट आशिल्लो तो सगळें ना जालें आनी आमकां RJs बरोबर इंटरॅक्ट करपाक मेळटालें तेंय बी ना जालें. सो हें सगळें आमकां न्ही खूब मिस जाता. तशेंच दुसरें म्हणल्यार आतां पेपरार बी हांव जितलें वाचता ते हे डिसिजन जे जालें मर्ज करपाचें ताका लागून जायते RJs म्हाका दिसता बेकार जाल्ले आसतलो. जायत्या जाणांचो उदरनिर्वाह आसतलो ताजेर. तशेंच म्हाका दिसता हाचेर उपाय म्हणल्यार बाकीच्या राज्यांनी जशें मिडियम वेव हे म्हादय विविध भारती बरोबर मर्ज केल्ले आसा. रुचाबाई, तुजो प्रश्न कळ्ळो म्हाका. हो प्रश्न जो आसा तसो तो इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टींग मिनिस्ट्री गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया हांच्या रिलेटेड आसा. म्हाकाय बी ह्या सगळ्या RJ आनी हेंच्यांनी हो प्रश्न म्हाज्याय समोर हाडलेलो. हांवें खरें म्हणजे इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टींग मिनिस्टर हांच्या कडेन तो उलयला. सुटावो जावचो हो म्हाजो एक प्रयत्न आसा मुख्यमंत्री म्हणून. हांव परत एकदां इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर हांच्या मुखार हाडटा आनी हो प्रश्न सुटावो करपाक लायता. आमकां फुडलो कॉल मयेच्यान आयला. गोपी होबळे कॉल करतात. हॅलो. हॅलो. नमस्कार, प्रश्न विचारात. हय, नमस्कार. प्रश्न विचारात. हय, विचार. हॅलो सर. हय सर, तुमचो प्रश्न आयकतात. प्रश्न विचारात. गोवा पुलिसान तुमी घेतले वेटिंग लिस्ट आसा तांकां केन्ना घेतली. अच्छा, हय. वेटिंग लिस्ट हांव चॅक करता आनी घेवपाक मेळ्ळें जाल्यार तांकांय घेता. हांव गोवा पुलिसेंतले खंयचे लिस्ट ते चॅक करता आनी घेता. सर, हालींच एक तुमी म्हळें की कोमुनिदाद जाग्यांनी जी घरां आसात ती रेग्युलरायज करतलेली, म्हणजे
कारण कोर्टाची ऑर्डर येता आनी ती घरां मागीर उडोवची पडटात. तशें जावचें न्हय म्हणून गोंयकारांची घरां प्रोटेक्ट करपा खातीर तुमी कायदो हाडटले अशें तुमी सांगलें. सो हाजेर दोनूय वाटेच्यान चर्चा जाता. सो एक्झॅक्टली कितें विचार आसा? अक्षताबाई, तूं हे जर पळयत जाल्यार कोमुदातींतलीं घरां ही सगळीं घरां भायल्यांचीच आसा किंवा सगळ्यांनी स्लम डेवलप जाला असो ना. हांव आजुनूय फर्म आसा की 80% घरां ही गोंयकारांची आसा. आनी तशी पळोवंक वचत जाल्यार खुबश्या गोंयकारांनी म्हणजे इन 1970 किंवा तेज्या पयलीं सुद्दां कोमुनिदाद जागेन घरां बांदलेलीं आसा. आनी ती जर घरां आज रेग्युलरायज ना आनी शेवटी ही घरां कोमुनिदाद प्रोटेक्ट तेन्नाच्या त्यांच्या अटर्नी त्यांची कमिटी हेंच्यांनी करपाक जाय आसली. बांदपाकूय तेन्ना तेंच्यांनी थोडी पयलींची कमिटी परमिशन दिता, ते बांदता, दुसरी कमिटी येता, कोर्टान घालता, परत तेजें डेमोलिशन येता. खंय तरी जेंच्यांनी घरां 20 वर्सां 30 वर्सां पयलीं बांदल्या ती जर आतां हायकोर्ट डेमोलिश कर म्हणून ऑर्डर पास करपाक लागलो जाल्यार त्या लोकांनी खंय वचपाचें? शेवटी ते सगळे गोंयकार गेली म्हणजे 30-40 वर्सां त्या घरांत रावता आनी प्रत्येकाक चिंता आसतली म्हाज्या घराचेर केन्ना डेमोलिशन येतलें. हांव आत्ताच्यो केसी पळयता, काणकोण आसतलें, सालिगांव आसतलें, हळदोणा आसतलें, थिवी आसतलें, ह्या प्रत्येक कडेन म्हणजे हजारांनी घरां आसात. हांव कमर्शियल एक्टिविटीचेर उलयना, कमर्शियल एक्टिविटी करचे जाल्यार हांव खंयच्याच गोश्टीचेर उलयना. त्या खातीर कोमुदादीत म्हणजे 2000 सालांतूय बी अशा पद्दतीचो एक अटेम्प्ट जाल्लो, ताका एक अमेंडमेंट हाडला, एक डिप्लोमा आसा जेणे करून हे प्रोटेक्ट करपाक जाय. सो आमची लिगल टीम ही जी लॉ डिपार्टमेंट हे वेट करता आनी तातूंतल्यान ताका सोल्युशन जें आसा पळय न्ही हें सोल्युशन येवपाक जाय. तांची अशी 30-40 वर्सां पयलींची घरां ही डेमोलिश जावंक जायना हें म्हजें मत आसा. मुख्यमंत्री म्हणून म्हजें कर्तव्य आसा की तेंची दुसरी बाजू कोमुनिदादीची जी म्हणटात की तेंच्यांनी इल्लिगल केलां, इल्लिगल जर तेंच्यांनी आतां कोणाक इल्लिगलिटी तरी तुमी करूंक दिवं नाकात. आतांय परत आसा तशी इल्लिगलिटी प्रोटेक्ट करपाक जाय. तुमी कस्टडियन आसात कोमुदादीचे, कित्याक इल्लिगलिटी करपाक दिता? करूंक दिवंक जायना हें म्हजें मत आसा. आमकां फुडलो कॉल आयला माशेलाच्यान. तनय नायक कॉल करतात. हॅलो. हॅलो हॅलो हय. गुड इव्हनिंग. हय तनय बाब, नमस्कार. उलय. सर हय सर, ते अजूनही रिझल्ट जावन सर तो लास्ट डिसेंबरान जाल्ली न्ही सर एग्जाम एक्साची. तनय खंयची तरी एग्जाम रिजल्ट उरले आसतले, एक थोडेच उरल्या स्टाफ सिलेक्शनाच्या पयलीं उरलेले सगळे रिजल्ट क्लियर जातले जाल्या ते. ओके, बऱ्याच जाणांचे हो वैयक्तीक प्रश्न आसता, बट एनी हांव रिजल्ट क्लियर जातले. आमकां फुडलो कॉल काणकोणच्यान आयला. संजू नायक कॉल करतात. हॅलो. हॅलो. हय संजू बाब, प्रश्न विचारात. हां सर. सर हांव काणकोणचो खंय म्हणटा त्या गांवचो. हय संजू बाब, उलय. सर आमचे गांव रस्त्याक खूब व्हड रिक्वेस्ट करतात. सर रमेश तोडकर सर जाता जाता म्हणून खूब दिली, पण आजुनूय तो रस्तो जावना ना, कोण येवंकूच ना त्या रस्त्याक. तुमची ग्रामपंचायत खंयची? पैंगीण ग्रामपंचायत. ओके, एनी हांव रमेश तवडकर सर स्पीकर आमचे फॉलोअपूय करता. काही वर्सां फाटल्या वर्साक जर उरले आसत जाल्यार ह्या मार्चाच्या पयलीं सगळ्या रोडांक क्लियरन्स दिवपाचें थारायलां. हालींच तेंच्यांनी सगळ्या रोडांचें लिस्टय धाडलां. हांव चॅक करता आनी मागीर थंयचो कन्सर्न ईक सांगताय बी. तूं परत एकदां आमचे स्पीकर बाब रमेश तवडकर सर हांकांय रिमायंड कर, बट जाता तितके बेगीन ह्या पावसा पयलीं करून घेवया. आमकां फुडलो कॉल आसा गुरुदास केरकर हांचे कडल्यान. हॅलो. हॅलो, गुड इव्हनिंग सर. हय नमस्कार. गुरुदास केरकर उलयता म्हापशांतून. सर हॅलो. हय सांग, तूं आयकूंक येता. हां सर, हांव म्हापसा अर्बनांत पिगमी कलेक्टर म्हणून काम करतालो. गेली 39 वर्सांनी काम केलें सर, आनी आमच्या म्हयन्याक 10% आमचे कमिशन कट करून तेंचे कडेन दवरताले. समज आमी कोणाचे माळ बी घातलो जाल्यार पयशे हे करपाक कट करपाक, तेन्ना आमचे पयशे आमकां दिवपाक आतां रेडी आसा, दिना आमचे कशेंच. म्हाज्या फाट 9 लाख उरले सर, टोटल 14 लाख घातले. गुरुदास बाब कळ्ळें. म्हाका मेळ्ळे. गुरुदास बाब, तुमी लिक्विडेटराक लेटर बरयला ताची एक कॉपी आमच्या CMO ऑफिस किंवा पब्लीक ग्रिव्हन्सीस सेल हाच्या कडेन दियात. हांव पर्सनली त्या लिक्विडेटरा कडेन उलयतां. ओके, आनी तुमकां एक्सपडायट करपाक लायता, कारण पिगमीक जशे बाकीच्यांचे पयशे मेळ्ळे तशे पिगमी कलेक्टराचे पयशे म्हापसा अर्बनांतल्यान मेळपाक जाय. त्या ती तुमी बरयल्लें लेटर आमच्या पब्लीक ग्रिव्हन्सीस नाल्यार CMO ऑफिसा कडेन पावयात. सर हांव परत कोमुनिदादा कडेनच प्रश्न येता, कारण तो थंय म्हजो एक ताका जोडून एक प्रश्न विचारपाचो आशिल्लो. तो म्हणजे कोमुनिदाद लँड अलॉट करपाक प्रोसिजर आसा, पण तुमी म्हळें तशें की एक कमिटी परमिशन्स दिता, मागीर फुडली कमिटी येता आनी एक्चुअली जर कोणाक दिवपाक जाय आसली जाल्यार तेंच्यांनी प्रोसिजर कंप्लीट करून दिवपाक जाय आसली, ना जाल्यार एनक्रोचमेंट जाता तेन्नाच आडोवपाक जाय आसलें.
आतां तूं म्हटलें तशें पयल्या 3 वर्सांक एक्स कमिटी आसली ती कंप्लिटली घर बांद म्हणटा तुका कांयच चिंता ना. परत दुसरी वाय कमिटी आयली 3 वर्सां सोंपल्या उपरांत ते तेजेर केस घालता. फुडल्या 10 वर्सांनी तेजो रिजल्ट जाता. होच प्रकार जाल्लो आसा सगळी कडेन. तर ही जी कमिटी आसा जाणी जेन्ना एनक्रोचमेंट जाली किंवा जाणी प्रोसिजर फॉलो करनासतना तांकां बांदपाक दिलें तांचेर जर कितें एक्शन घेवपाचो बी विचार आसा ऑर आतां हे जर हांव तेजेर उलोवपाक लागलो जाल्यार मागीर म्हणटले की दोतोर वेगवेगळ्या प्रश्नाचेर उलयता. त्या खातीर आत्ताच्या घडीक हाजेर न उलयल्लें बरें अशें म्हाका दिसता. पण म्हाजी रिक्वेस्ट आसा सगळ्या कमुदादीक तांच्यांनी सहकार्य करचें. एक्चुअल आमचे जे गोंयकार आसात 30-40 वर्सांची जेंची घरां आसा ती रेग्युलरायज करून ते कमुदादीकचोय पयशे कमुदादीक दिवपाक तयार आसा जाल्यार आमी सहकार्य करप गरजेचें आसा अशें म्हाका दिसता. आनी हेन्स फोर्थ अशा पद्दतीची तुमी बी जी इलिगलिटी जावपाक दिवं नाका. सरकार तुमकां पुराय सहकार्य करतलें. आमकां कमुदादीची लँड प्रोटेक्ट करपाक जाय. गांवच्या उदरगती खातीर, गांवच्या विकासा खातीर, गांवची पंचायत, गांवचो ग्रावंड, गांवचो क्रिमिटोरियम ह्या सगळ्या खातीर तांच्यांनी दिवची ह्या मताचो हांव आसा. आमकां फुडलो प्रश्न गोविंद देसाय करतात. हॅलो 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 हा गोविंद बाब. नमस्कार. हय विचारात तुमी आयकूंक येता. मागे कृषी कार्ड आसा कितली वर्सां एग्रीकल्चर ते आतां सबसिडी हें दिवपाक म्हाका कृषी कार्ड सबसिडी बी दिवपाक ते दिना. तुमकां सबसिडी मेळना कृषी कार्डाचेर अशें म्हणणें आहा तुमचें? हय म्हणणे आतां हांवें ते जनता दरबार कुडचड्यार तें क्वेश्चन केलो आनी म्हाका त्या एग्रीकल्चर ऑफिसरान एश्युरन्स दिल्लें दिता म्हणून. आनी तो ऑफिसान गेल्यार तो ती सांगता आनी आमकां त्या टायमार सांगचें पडटा म्हणपाक आनी ते बंद केले. तुमकां कन्सर्न झेडीओ सोमार दीस फोन करतलो. हांव झेडीओक सांगता आनी जरी कितें डिफिकल्टी आहा ती पळयता. बट तुमचें कृषी कार्ड तुमी ज्या सबसिडी खातीर एप्लाय केला ती सबसिडी तुमकां मेळपाक जाय. ओके, कित्याक उरल्या पळय न्ही ते हांव कन्सर्न झेडीओक विचारता. आमकां फुडलो कॉल 70च्यान आयला. रुपेश रावत कॉल करतात. हॅलो 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 हा रुपेश बाब. दोतोर. हय रुपेश उलय. दोतोर कितें जाता सत्तरी सध्या पळयत जाल्यार गव्हर्मेंट लँडाचेर जवळपास 30,000 तरी घरां आसा. पण गव्हर्मेंटची नांवार अजून करिना. तशें पळोवपाक गेल्यार 70 लोक 200-400 वर्स पयलीं रावता. तेज्या खातीर कायदो कितें करतले तुमी काय म्हणून? कित्याक कॉमन्स लँडा खातीर तुमी कितें तरी करता म्हटलां न्ही. आमकां खरें म्हणजे गव्हर्मेंट जागेत रावता ताचो एक प्रोसेस आसा. तो प्रोसेस जर तुमी कंप्लीट करपाक घेतलो जाल्यार ती घरां तांच्या नांवार जावपाक शकता. तांच्यांनी त्या प्रोसेसांतल्यान वचपाक जाय. बट सगळीं एट अ टायम करतले आसत जाल्यार कायद्यान थोडोसो अमेंडमेंट करचें पडटलें. ताजो विचार करता. आमकां फुडलो कॉल रायबंदच्यान आयला. विनायक सावंत कॉल करतात. हॅलो हॅलो हा विनायक बाब प्रश्न विचारात. माझो प्रश्न आसा ज्यो आमच्या प्रत्येक राज्यान जे राज्याची राजधानी असता त्या राज्यांनी एक महत्वाचे रेल्वे स्टेशन असता. त्या स्टेशनाचेर महत्वाच्यो भायरगांव वचपाच्यो गाडयो रेल्वे गाडयो थांबता. पूण आमचे गोंय राज्य अशें एक राज्य जेची राजधानी पणजे. पूण राजधानी पणजेक सगळ्यांत जे जवळचे स्टेशन आसा करमळे थंय भायर असणाऱ्यो गाडयो ज्यो महत्वाच्यो फास्ट गाडयो आसता, राजधानी आसता, मागीर शताब्दी आसता, वंदे भारत आसता म्हणून त्यो गाडयो त्या स्टेशन पावना. नांव स्टेशन हेचें नांव राजधानी ट्रेनीचें पूण ती राजधानी आमच्या नियरस्ट स्टेशन 5 किलोमिटर पण थंय ते तेणी रावना. हे मातशें तुमी मातशें लक्षांत घेवन मातशें एक आमचो रेल्वे मिनिस्टर आश्विनी वैष्णव ताचेर खाला घालचें. आमचें जें सरकार आसा दिल्ली मातशें तुमी मातशें काळजी. विनायक बाब कळ्ळें म्हाका तुमची वचचें पडटा जाल्यार मडगांव वचचें पडटा. तुमची खंत आमकां कळ्ळी. गोंय हें डिस्टन्स वायज खूब बारीक आसा आनी गोंयांत म्हणजे मडगांवां परत करमळी, थिवी आनी पेडणे म्हणजे तशी पळोवंक वचत जाल्यार 100 किलोमिटरा 100 सुद्दां न्ही 75 किलोमिटराच्या रेंजीनी तिनूय स्टेशनां येता. आनी तांकां राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन अशी जर परत रावपाक लागली जाल्यार तेंचे एक्सप्रेस म्हणपाचो उद्देश कमी जातलो. बट तरी सुद्दां खंयची तरी एखादी ट्रेन दुसरी राजधानी म्हणजे करमळीत रावपाचो हांव म्हाजी रिक्वेस्ट धाडटा तुज्या सगळ्यांच्या खातीर. आनी खंयची ट्रेन रावपाक शकता तें पळयता. सर आमकां फुडलो कॉल आयला. दामोदर प्रभुदेसाय यांचो फोंडेच्यान. हॅलो हॅलो हय दामोदर बाब प्रश्न विचारात. माननीय मुख्यमंत्री नमस्कार.
नमस्कार. स्कुलांची ऑडिट कित्याक करना तुमी एज्युकेशन डिपार्टमेंट आनी GPF काय आसा तें एवरी इयर व्हेरिफिकेशन कित्याक करना? मागीर आजीवाक त्रास उरता म्हणजे पेन्शना वेळार. स्कुलांचे ऑडिट हो एक वेगळो सध्या आमी ओवरऑल स्कुलांचे ऑडिट करपाक सुरवात केल्या आनी GPF जो आहा पळय न्ही प्रॉविडंट फंड हो खरें म्हणजे जो एडेड स्कुलां हो टायम टू टायम आपले सगळे रिकॉर्ड्स धाडिना म्हणून क्रिएट जाल्लो प्रॉब्लेम. आत्ताच्या घडीक सगळ्या स्कुलांचो ऑडिट म्हणजे आनी एक म्हयन्या 2 म्हयन्या भितर आमच्या कडेन ईच एंड एवरी रिपोर्ट्स प्रत्येक स्कुलाचो हो आमच्या कडेन एवेलेबल आसतलो. म्हाजी सगळ्या एडेड स्कुलांकूय तितकीच रिक्वेस्ट आसा टायम टू टायम तुमचे रिकॉर्ड रेडी करून डिपार्टमेंटा कडेन धाडचे. मागीर PFाचो प्रॉविडंट फंड किंवा पेन्शन हाजे विशय उरचे ना. आमकां फुडलो कॉल आयला मेर्शेच्यान. विष्णू गांवकर कॉल करतात. हॅलो. हॅलो हॅलो गुड इव्हनिंग सर. हय नमस्कार. सर ट्रायबल वेलफेअर डिपार्टमेंटांतल्यान एक स्कीम इम्प्लिमेंट एकलव्य प्रशिक्षण योजना. हॅलो. हय आयकूंक येता सांग तूं प्रश्न विचार. ती बेनिफीट घेवपाक भुरग्यांक मातशे त्रास प्रॉब्लेम जाता म्हणजे कितें जाता पर्टिक्युलरली आकाशान जे कोचिंग घेता सर न्हू तांकां ती रिसिप्ट इश्यू करता पळय फी रिसिप्ट तिजेर सब्जेक्ट घालिनासतना इश्यू करतात तेन्ना भुरग्यांक ती हांगा ट्रायबल वेलफेअर डिपार्टमेंटान एक्सेप्ट करपाक प्रॉब्लेम करतात. एकलव्य स्कीम आमच्या ट्रायबल डिपार्टमेंटाच्या मार्फत आसा. तुवें जशें म्हटलां की रिसिप्टीचेर कितें नांव घालिनासतना म्हटलें सब्जेक्टाचें नांव घालिनासतना. सब्जेक्ट घालिना सर. हेणे हांव म्हज्या डायरेक्टर ट्रायबलाक सांगता. डायरेक्टर ऑफ ट्रायबलाक स्ट्रीमलायन करपाक लायता. ह्यो सगळ्यो स्किमी स्कॉलरशिपीच्यो आतां आमी ऑनलायन पोर्टलाचेर हाडल्या तरी ती सुटसुटीत रित्या कशा पद्दतीन जावप हें पळयता आनी आमच्या ट्रायबल भुरग्यांक एकलव्य स्किमीचो मॅक्झिमम फायदो हो मेळपाक जाय हाच्या खातीरच आमी ती ऑनलायन पोर्टलाचेर आतां सुरवात केल्या. फुडल्या वर्साच्यो सगळ्यो स्किमी स्कॉलरशिपीच्यो ऑनलायन पोर्टलाचेर आसतल्यो. फुडलो कॉल आसा वसंत कातकर हांचो पणजेच्यान कॉल करतात. हॅलो. हा वसंत बाब प्रश्न विचारात. विचारात तुमी आयकूंक येता. नमस्कार. नमस्कार. वसंत कातकर हांव बेकार उलयतां. हय. एक प्रश्न आसलो म्हणजे खूब जाणांनी हेजेर इश्यू काडिल्लो आसा. नुकतीच DCCन एक हे मांडलेलें आसा निवेदन केल्लें आसा की सब रजिस्ट्रार जी ऑफिस आसा पळय थंय डॉक्युमेंट 40 डॉक्युमेंट रजिस्टर जाता आनी हे मेळटा सरकाराक भरपूर महसूल आनी रेव्हेन्यू मेळटा पण जाय तशे सोयी सुविधा आनी तर हे मेळना. आतां एग्जाम्पल दिता की सब रजिस्ट्रार ऑफिस आहा ते अशा अडचणीच्या जाग्यार आसा की थंय बसपाक मेळना वचपाक मेळना ते वॉशरूम ना लिफ्ट ना आनी म्हयनो दर म्हयनो असो अपॉइंटमेंट घेवचे पडटा तरी ते मेळना. वसंत बाब म्हाका कळ्ळें तुमकां कितें सांगपाक जाय तें. म्हापसा आमच्या कडेन एडमिनिस्ट्रेटीव बिल्डींग गव्हर्मेंटाची ना म्हणून ते कंजेस्टेड जागेत आसा. बट बाकीचे सगळे अपॉइंटमेंट मेळना हे विशय जे आहा पळय न्ही हे जाता तितके बेगीन स्ट्रीमलायन करून तुमकां जाता तितके बेगीन अपॉइंटमेंट दिवपाक लायता जेणे करून इट इज अ रेव्हेन्यू अर्निंग डिपार्टमेंट. तुमी सांगता तें बरोबर आनी थंय खरें सोयी सगळ्यो दिवपाक जाय. आमी बरो जागो पळोवनूय बी तें ऑफिस एक आमकां 2-3 म्हयने वयतले शिफ्ट करपाक. आमी जागोय पळयत आसा थंयसर बट अपॉइंटमेंट कित्या खातीर बेगीन मेळना तें हांव मातशें पळयतां. फुडलो कॉल आसा विष्णू नायक हांचो. हॅलो. हॅलो. हा विष्णू बाब. हय प्रश्न विचारात. सीएम बाब म्हाका हे जे आमचे साउथ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आसा पळय थंय फूल फ्लॅश केन्नाच्यान तुमचे स्टार्ट जातले सर्विसीस? साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान आमचे ICU फेसिलिटीज दिवपाची आसा बट आमी अजून डॉक्टर्स रिक्रुटमेंट जावंक ना म्हणून उरल्या. जसो रिक्रुटमेंट जाल्या उपरांत आमी फूल फ्लॅश सुरू करपाक शकतले. आमकां फुडलो कॉल केपेच्यान आयला. रुपेश नायक कॉल करतात. हॅलो. हॅलो. हा रुपेश बाब. हांव रुपेश उलयतां. रुपेश भाई फ्रॉम केपें. म्हाका सीएमा विचारपाक जाय की तेणी फाटी असेंब्लीन तेणी एक्सप्युजन्स दिल्लो की पॉलिटिकल रिजर्वेशन तो एसटीचो रायट आसा लॉंग पेंडींग इश्यू आसा दिल्ली ऑल पार्टी डेलिगेशन व्हरून तो
त्यांच्या प्रायम मिनिस्टर आणि होम मिनिस्टराक मेळटलो म्हणून. सो त्याने आता ते डेलिगेशन केन्ना वयतलें तेन्ना तेमान आमकां जे एश्युरन्स दिल्लें तें केन्ना फुलफील जातलें आनी तें केन्ना वयतलें तेणी आमकां सांगचें म्हणून. रुपेश बाब, डेलिगेशन होम मिनिस्टराक मेळपाक आतां रोखडेंच वचपाचें आसा, जाता तितके बेगीन हे डेलिगेशन होम मिनिस्टराक मेळटलें. होम मिनिस्टर ह्या विशया संदर्भात डील करता. फुडलो आमकां कॉल आसा, सम्राट सैरोजी कॉल करतात. हॅलो. हॅलो. हा सम्राट बाब. हांव हॅलो, नमस्कार सर. नमस्कार. हॅलो, हांव धारगळच्यान उलयतां सर. उलय. हांवें 2 म्हयन्या पयलीं तुमकां एक रिक्वेस्ट केल्ली आमच्या धारगळ पंचायत क्षेत्रांत सार्वजनीक स्मशान भुमी ना म्हणून, आनी तुमच्या कडल्यान म्हाका रिस्पॉन्स आयलो की स्पोर्ट्स सिटीची जागा दिवची म्हणून. म्हाका एक लेटर येयलें डायरेक्टर ऑफ पंचायती कडल्यान की तुमी भितर लक्ष घातलें म्हणून. फुडें सर अजून कितें तें जालें काय कल्पना येना. मातशें लक्ष घालचें. सम्राट बाब, 2 म्हयन्यांनी रोखडेंच जावचें ना. एक बरी गजाल तुवें आमकां पत्र आयलां तें सांगलें परत. आमी प्रोसेस सुरू जाला कसा आमी स्पोर्ट्स पंचायत तुज्या पंचायत जी आहा पळय न्ही त्या पंचायतींनी जर थोडो इनिशिएटीव्ह घेतलो जाल्यार आनीक बेगीन जातलें. तांच्यांनी आपलो ठराव बाकी प्लॅन 1 and 14 सगळें लावन आमच्या स्पोर्ट्स नाही तेच सांगता हांव. ऑफकोर्स बरी गजाल आसा, तूं फॉलोअप करता. ओके, तांचे सगळें आमच्या स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटा कडेन पावयत जाल्यार जाता तितके बेगीन तांकां जो जागो सार्वजनीक स्मशान भुमी खातीर जाय तो दिवपाक लायता. आमकां फुडलो कॉल आसा शिवनाथ नागेशकरांचो. शिवनाथ बाब. हॅलो. हा शिवनाथ बाब. हॅलो. हय, तुमचो प्रश्न विचारात. नमस्कार. नमस्कार सर. नमस्कार. मंत्री साहेब नमस्कार. नमस्कार. प्रश्न विचारता. म्हजो प्रश्न असो आसा की तुमकां हांवें तुमच्या सचिवालयात एक हांवें हें केल्लें म्हणजे तुमकां मेळचें म्हणून. पूण तें अजून पर्यंत हें दित ना आमकां की तुमकां केन्ना मेळपाचें कितें तें कांय. 2-3 फोन करून तेका सांगलेलें. पूण ते खातीर तुमची अपॉयंटमेंट घेवपा खातीर कशें कितें करपाचें तें जाय म्हाका. कित्याक लागून शिवनाथ बाब, म्हाका कळ्ळें तुमकां पर्सनल अपॉयंटमेंट जाय. पर्सनल अपॉयंटमेंट. लागली लक्ष्मीची केस आसा ती तुमकां पर्सनल घेवन सांगपा जाय म्हणून. तुमकां सोमार दीस म्हाज्या ऑफिसांतल्यान फोन करपाक लायता. सोमारा तुमकां ऑफिसांतल्यान फोन येतलो आनी त्या नुसार फुडल्या आठवड्याची अपॉयंटमेंट तुमची ठरतली. आतां एक म्हजो प्रश्न घेता. हालींच गोंयांत नॅशनल गेम्स जाल्यो. एक गजाल पळोवपा जाय म्हणजे लोक खूब मोठ्या प्रमाणात फोन करपाक रावता. प्रत्येक दर मिनटाक नवीन कॉल येत आसा. एक बरी गजाल म्हणजे खूब बरें दिसता की लोक डायरेक्टली फोन करून आपले वेगवेगळे प्रश्न विचारतात. आनी लोकांक थेट तुमकां प्रश्न विचारूंक मेळटा. ताका लागून जर खंयच्योय गोश्ट तुमच्या मेरेन पावना कांय कारणाक लागून ती हांगाच्यान पावूंक शकता. हो इतलो खूब बरी संद गोंयकारांक तुमी ह्या कार्यावळींतल्यान दिल्या. तर म्हजो प्रश्न आसा तो म्हणजे नॅशनल गेम्स ज्यो हालींच जाल्यो तातूंत गोंयान खूब बरी कामगिरी केली. आतां फुडें गोंयांतले स्पोर्ट्स टॅलंट जे आसा ते आनीक मुखार येवचे किंवा भुरग्यांक बऱ्यो सुविधा मेळच्यो, तांकां उर्बा मेळची, ह्या खातीर सरकाराचे कितें प्लॅन्स आसतले? एक म्हणजे गोंयांत येदे व्हडलो जो आमी इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी केला आनी नॅशनल गेम्स जाल्या उपरांत सगळ्यांची उर्बा आनीक वाडल्या. ही गोंय सरकाराच्या बरोबर सगळी जी एसोसिएशन आसा हांची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा. तांच्या सगळ्या एसोसिएशनांनी ह्या सगळ्या आपल्या प्लेयर्सांक तयार करपा खातीर सातत्यान आपलो टायम दिवचो पडटलो आनी तांकां जो सपोर्ट जाय तो सपोर्ट सरकारा कडल्यान मेळटलो. म्हणून म्हाका दिसता सगळ्या एसोसिएशनांनी इनिशिएटिव्ज घेवची आनी तांकां वेगवेगळ्या स्पोर्ट्सान आनिकूय ट्रेन करपा खातीर फुडें काडचें. आमी हेज्या फुडें म्हणजे स्टेट लेवल, नॅशनल लेवल आनी इंटरनॅशनल लेवलाचेर बरी मेडल्स हाडपाक शकतले. आमकां फुडलो कॉल पेडणेच्यान आयला. धनंजय गडेकर कॉल करतात. हॅलो. हॅलो. हा धनंजय बाब. आसा न्हय चालू लायव्ह? हय, लायव्ह चालू आसा आनी मुख्यमंत्री तुमचो प्रश्न आयकतात म्हणजे तुमकां आयकतात. गुड इवनिंग रिस्पेक्टेड ऑनरेबल सीएम. नमस्कार. हांव पेडणेच्यान धनंजय गडेकर उलयतां सर. उलय. हांव गव्हर्मेंट हायर सेकंडरी एज अ इन्स्पेक्टर काम करता, वोकेशनल टिचर. ओके. आमी तुमकां 7 ऑगस्टाक सर आमी तुमचे कडेन अपॉयंटमेंट घेवन विथ ऑनरेबल MLA प्रवीण हल्लेकर सरा वांगडा तुमच्या ऑफिसान आयिल्ले पणजे. हय. आमची 3.5 लाखाची न्हय सर एक
हे आसा की आमकां 3.5 लाखाच्या वयर जाले काय सॅलरी आमची 2 म्हयन्याची पेंडींग आसा. एक मंथ ऑफ एप्रील आणि मार्च आणि एप्रील लास्ट अकॅडमिक इयर. आणि तुम्ही इमिजिएट सांगलेले डायरेक्टराक ते आमचे काम करा पण अजून 4 महिने झाले सर. अजून काय सॅलरीचे आमचे ते काहीच हे ना. तुम्ही ITआयत काम करता म्हटलं न्ही? आम्ही गव्हर्नमेंट हायर सेकंडरी पहिली लेक्चर बेसिस असले आता कॉन्ट्रॅक्ट बेसिस झाला असो विषय आसा? आम्ही लेक्चर बेसिस आम्ही लेक्चर बेसिस आसा सर. ओके. तुमची फायल फायनान्स डिपार्टमेंटात आयल्या डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशना कडल्यान. थोडीशी फायनान्स डिपार्टमेंटान तेजेर क्वेरी काडलेल्यो त्या एक्सप्लेनेशना खातीर परत गेल्या. बट परत एकदा दोगांयक फायनान्स आणि डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशन हांच्या मदीं प्रश्न सुटावो करता. थोडो उशीर जाला त्या बद्दल दिलगिरी व्यक्त करता बट तुमचो प्रश्न सुटावो जातलो. सर आमकां फुडलो कॉल पणजेच्यान आयला. दामोदर कामत कॉल करतात. हॅलो. हॅलो. हा दामोदर बाब प्रश्न विचारात. कितें जाणा हांवें कांय म्हयन्या पयलीं एक कंप्लेंट दिल्ली की 14 मळा हांगा एक फुटपाथ चे टायल्स निखळ्ळे म्हूण ताचें रिपेरींग कांय जावना. ओके. तुम्ही ज्या जाग्यार सांगल्या पळय न्ही कोटी मळा हांगासर टायल्स हांव ते स्मार्ट सिटीच्या वतीन किंवा CCPक इन्स्ट्रक्शन दिवन ते टायल्स रिपेर करपाक लायता. सर हालींच गोंयांक ज्यो वॉटर सोर्स एक गजाल लक्षात घेवपाक जाय. लोक कितले अवेर आसा ही बरी गजाल की आपल्या परिसरात असलेली प्रॉपर्टी गव्हर्मेंटाची मेंटेन दवरप हें लोकांचें कर्तव्य आसा. त्या खातीर म्हाका खूब बरें दिसलें तेंचें की तेंच्यांनी मुद्दामून फोन करून सांगलें. म्हाका दिसता हीच जर भावना सगळ्या लोकांच्या मनात उरत जाल्यार गोंय स्वच्छ सुंदर आनी नितळ दवरपा खातीर आमकां खूब बरें ठरतलें. आमी जें म्हणटा की जबाबदार नागरिकांनी कचरो खंयसरूय उडोवचो न्ही. थंयसलो उडोवन मागीर तो सरकारान कचरो व्हरचो हाज्या पेक्षा आमी ज्या जाग्यार कचरा कुंडी आसा किंवा ठरावीक ज्या जाग्याचेर कचरो उडोवपाच्योच जागा आसा पळय थंय जर उडयलो जाल्यारूच गोंय स्वच्छ आनी सुंदर उरपाक शकतलें. म्हजो प्रश्न हालींच जो एक इन्सिडंट जाला ताका धरून आसा तो म्हणजे गोंयांतली जी बांय आसात कांय ठिकाणाचेर ते म्हणजे वॉटर रिसोर्स कंटेमिनेट जाले दूषित जाले तातूंत पेट्रोलियम प्रॉडक्ट्स बी हे जाले. तर ते आतां जाग्यार घालपाक निवळ करपाक आनी फुडारांतूय अश्यो घडणुको जावच्यो न्हय ह्या खातीर कितें मारमागोवा तालुक्यांतल्या बांयच्या विशयी उलयता. खरें म्हणजे आमी जुवारी जे थंयसर तेंच्यो ऑयल टँक आसा ज्यो पेट्रोल डिझल त्या कडेन स्टोर करता. तांच्यांनी आपली जी पायपलायन रिपेर करपाक जाय आसली ती खूब तेंप करूंक ना. ताका नोटीस इश्यू केल्या आनी हेन्सफोर्थ टायम टू टायम तांच्यांनी ते रिपेर करचे. हाज्या खातीर एका म्हयन्या भितर ते रिपेरिंगूय जातलें आनी परत एकदां त्यो सगळ्यो बांय ज्यो आसा त्यो कलेक्टरान ऑलरेडी रिपोर्टूय केला. सगळ्यो बांय स्वच्छ करून तांकां परत म्हणजे उदक सगळें डिसिल्ड करून नवीन हें करून तांकां दितले. आमकां फुडलो कॉल मयेच्यान आयला. उषा गांवकर कॉल करतात. ओके. तुमचो प्रश्न म्हणजे कॉल कट जालो ताका लागून आमी हो प्रश्न घेवंक शकनात. पण उषा बाय तुमी आमकां मुद्दम परत कॉल करात आनी तुमचो प्रश्न विचारात. म्हजो फुडलो प्रश्न आसा तो म्हणजे स्वयंपूर्ण बाजाराचो विशीं. तो म्हणजे सुरवातेक स्वयंपूर्ण बाजार चवथी खातीर तुमी सुरू केलो आनी ताच्या नंतर तो आतां रेग्युलर सुरू केला. तर हाका रिस्पॉन्स कसो आसा? पयलो म्हणजे आमी चतुर्थी ई बाजार सुरवात केलो. चतुर्थी ई बाजाराक खूब बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळो. स्विगी बरोबर टायअप केलें. सगळ्यांनी नेवऱ्यो शंकरपाळी जे खाद्य गोंयचे चवथीचे एकामेका कडेन हाडून दिवपाक शकले. आनी तीच संकल्पना घेवन दसऱ्याच्या निमित्तान आमी स्वयंपूर्ण ई बाजार सुरू केलो. म्हाका दिसता सगळ्या सेल्फ हेल्प ग्रुपांनी आतां पर्यंत फक्त RDEचे सेल्फ हेल्प ग्रुप हांकां आमी ट्रेनिंग दिता. पॅकिंग कशें करप, लायसन्स कशें घेवप आनी कॉमन सिटीजन सर्वीस सेंटर जे आसा तांच्या कडेन प्रॉडक्ट रजिस्टर्ड करचो. थंयच्यान स्वयंपूर्ण ई बाजारांतल्यान हो प्रॉडक्ट गोंय आनी पुराय देशभर वचपाक शकतलो. नॉट ओन्ली द फूड आयटम बट हँडीक्राफ्ट आयटम सुद्दां अशा पद्दतीन वचपाक शकता. म्हणून म्हजी सगळ्या जाणांक रिक्वेस्ट आसा स्वयंपूर्ण सायटीचेर गेल्यारूय कळटलें तुमच्या तेंकोन आसतले आमच्या स्वयंपूर्ण मित्राक जरी पंचायतीन शेनवारा वचून मेळ्ळे जाल्यार तेय गायड करतले. ना जाल्यार कॉमन सिटीजन सर्वीस सेंटर जे पंचायतीन चलयता ताज्या कडेन जर गेले जाल्यारूय ते इन्फॉर्मेशन दितले. सगळे इंडिविज्युअल प्रॉडक्ट तयार करपी आनी सेल्फ हेल्प ग्रुप हांच्यांनी तांच्या कडेन वचून रजिस्टर्ड करचें आनी आपलो प्रॉडक्ट स्वयंपूर्ण ई बाजार माध्यमांतल्यान ताका गांवांत मार्केट एवेलेबल करून दिवपाची जी संकल्पना मांडल्या तो यशस्वी जावपाक लागल्या. म्हणून सगळ्यांनी आपापले प्रॉडक्ट अशा पद्दतीन स्वयंपूर्ण ई बाजाराच्या निमित्तान हाडचे. आमकां फुडलो कॉल फातोर्डेच्यान आसा. वैभव नायक कॉल करतात. हॅलो. हॅलो. हा वैभव बाब. हॅलो दोतोर. वैभव उलयता फातोर्डा सर.
आणि माझो असो क्वेश्चन आहे की आता जुवारी पूल जो जाला न्हू तो जाल्यान खरेंच खूप बरें जाल्लें आसा, ट्राफीक बीन खूप कमी जाल्लें आसा. पण एकूच जी अडचण येता जी मडगांवसान पणजे किंवा पणजेसान मडगांव जे येतात ते म्हणल्यार वेर्णाचे जे ट्रॅफिक सिग्नल आहा पळय थंय खूबच ट्रॅफिक जाम जावन उरता, सकाळचे तशें रातचेय बीन. सो ताका कितें आसा पर्याय आसा जे म्हणल्यार गव्हर्मेंटाचे कितें फुडें कितें प्लॅन्स आसा रोड वायडनींग ऑर फ्लायओव्हर जावपाचो आनी? वैभव बाब कळ्ळें. पयल्यान पयलीं थँक्यू. एटलिस्ट तुवें जुवारी ब्रिज नवीन जालो हाज्या बद्दल म्हणजे निदान सरकारान केलो हें तरी म्हटलें. आमी एक प्रश्न सुटलो काय दुसरो प्रश्न क्रिएट जाता. आतां सगळें स्पिडीन वचून म्हणजे वेर्णाच्या जंक्शनाचेर अटकता. वेर्णा जंक्शन आतां आमी थंयसरूय फ्लायओव्हर बांदपाचो सरकाराचो विचार आसा आनी थंयसरलें कंजेशन कमी करपा खातीरय बी प्लॅनिंग सुरवात केला. थोड्या आत्ताच्या घडीक जे ट्राफीक आमचो सिग्नल आनी बाकीच्या सगळ्या हातूंतल्यान टेम्पररी सोल्युशन काडटा, बट इन परमनंट सोल्युशन ताका फ्लायओव्हर करप हाजेर सोल्युशन हाजेर आमी नॅशनल हायवे ऑथॉरिटीक रिक्वेस्टूय केल्या. माननीय नितीन गडकरी आमकां सातत्यात असल्या वेगवेगळ्या प्रोजेक्टाक मदत करीत आसा आनी थोड्याच दिसा भितर येता ते 22 तारखेक आमी दुसरी लेनूय बी जुवारी ब्रिजाची सुरू करता जेणे करून आनीक स्पिडीन पावतले. बट वेर्णाच्या जंक्शनाचेर अडकतले अशें म्हाका दिसता. ताजेरय थोडेशें सोल्युशन काडटा. उषा गांवकर हांचो आमकां कॉल आयला, मयेच्यान ती कॉल करतात. हॅलो. हॅलो. हा उषा बाय. हां म्हाका दोतोरा कडेन उलोवपाक जाय. हय सर आयकतात. हां ते आमच्या भुरग्यांचे आतां सीसीचे गोवा पुलिसाचे आसले न्ही 2 वर्सां जाय वेटींग लिस्टार आसा आमचो भुरगो चलो. कित्याक तेजे मातशें सगळ्यांची कामां जाय म्हणटा तो आमची आजून येवून आमी कळ्ळें म्हाका. परत परत गोवा पुलीस वेटींग लिस्टाचोच विशय येता. जर वेटींग लिस्टाले काही घेवप शक्य आसत जाल्यार जाता तितके बेगीन घेता. जर एकदां वेटींग लिस्टा वयले आमकां घेवपाक मेळना, बट कितले घेवपाक मेळटले ते पळयता आनी वेटींग लिस्ट क्लियर करता. आमचे कडेन शेवटची 2 मिनटां उरल्यात आनी थंय हांव म्हजो प्रश्न घेता. म्हणजे लँड ग्रॅबिंग जे प्रकरण जालें आनी ताजेर जे आयोगान आपलो अहवालय दिला, तर आतां फुडें कितें सरकाराचो? SIT लँड ग्रॅबिंग आमी फॉर्म केलें आनी त्या निमित्तांत लोक गोंयांत जागो घेता आसतना 4 फावटी विचार करपाक लागले आनी सगळे डॉक्युमेंट व्हेरीफाय करपाक लागले. जाल्लें कितें नो मॅन लँड आनी जे फॉरेन कंट्रीन आसात तेंच्यो लँड हांगा कोणाच्यो कोणूय विकपाक लागलेले. तो सगळो जाल्या उपरांत हें सगळें बंद जालां निदान आतां तरी. तांच्यांनी आमकां रिपोर्ट दिला. तो रिपोर्ट जाल्या उपरांत ताजो रिपोर्ट एक्सेप्ट केलो वयतलो कॅबिनेटांत घालून आनी ताजो मागीर म्हणजे ताजेर बाकीची सगळी डिसिजन्स जी आसा पळय ही सगळी डिसिजन्स ताज्या उपरांत तांच्यांनी दिल्ल्या सजेशना प्रमाणे आमी मुखार वयतले. हांव सोंपयता आसतनाच म्हणजे तूं म्हटल्यार 2 मिनटां उरल्या, 1 मिनीट हांवूय घेता. येता ते 19 डिसेंबराच्यो हांव सगळ्या जाणांक हुनहुनीत परबी दिता गोंय मुक्ती दिनाच्यो. आनी ह्या निमित्तांत हॅलो गोंयकार ह्या कार्यक्रमांत गोवा दूरदर्शन म्हाका लोकां कडेन डायरेक्ट संवाद सादपाचो म्हाका संवाद सादपाक मेळटा. म्हाकाय खूब बरें दिसता. वेगवेगळ्यो समस्या त्या निमित्तांत म्हाका कळटा आनी त्या निमित्तांत जे थोड्यो सुटावे जाता, थोड्यो सुटोवंक मातसो लेट जाता, पण समस्या कळप आनी सुटावे जावप हें खूब म्हत्वाचें आसा. तुमी अशेंच तुमचो सहकार्य आसूनी, तुमचो मोग आसूनी आनी 19 डिसेंबराच्यो हुनहुनीत परबी दिता. येता त्या नवें वर्स नातळाच्योय सगळ्यांक परबी दिता आनी म्हजे 2 उतरां सोंपयता. सर हांव एक निमणो प्रश्न घेता विथ युअर परमिशन. तो म्हणजे जॉन फेर्नांडीस हांणी कॉल केला आनी ते आमच्या लायनीर रावल्यात, तर आमी तांचो प्रश्न. हॅलो. ओके, तर तांचो कॉल कट जालो. ते निमणे पर्यंत लायनीर राविल्ले. आमचो कार्यावळीन वेळ सोंपला. तुमी आमच्या कार्यावळीन स्टुडियोंत आयले आनी ह्या कार्यावळीन जनतेच्या प्रश्नाच्यो जापो दिल्यो त्या खातीर काळजासावन देव बरें करूं म्हणटा. नमस्कार.